आणि जे दोन इश्यू आयले मेन म्हटलं एक म्हटलं तर बालरथाचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टराचो पगार वाडोवपाचो म्हणून सगळ्यांनी डिमांड केलो. ते ऑलरेडी स्ट्रायकार आसा. सो सगळ्यांनी तेन्ना सीएमान तांकां सांगलें की ऑलरेडी तांकां पर इयर तांकां 3% इन्क्रिमेंट जातलो. प्लस तांकां सांगलें तेंच्यांनी अकावंट बँकेन ओपन करपाचें जेणे करून तांकां जे सॅलरी आसा ती डायरेक्ट ट्रान्सफर जातली ऑक्टोबराक आणि तांकां जे पयलीं 10 जे पेमेंट मेळटाले एफॉर्ट ते 12 मेळपाचे आसात. आणि एक विशय आयलो तो म्हणल्यार गुरुदक्षिणा जी स्कीम काडल्या त्या स्किमीनुसार टिचरांची सॅलरी एक्सीस बँकान वयता म्हणून एक बोवाळ जालो. सो मागीर सीएमान क्लॅरिफाय केलें की फक्त आमी मॅनेजमेंटाकूच सांगला अकावंट एक्सीस बँकेन ओपन करपाक आणि कांय मॅनेजमेंट 20% टिचरांची सॅलरी कट मारता म्हणून तांच्यांनी तो अशें डिसिजन घेतलें की मॅनेजमेंटान एक्सीस बँकेन अकावंट ओपन करप आणि तांच्या अकावंटाचेर मागीर सॅलरी वतली. खंयच्या टिचराक सेपरेट बँकेन वचून अकावंट करपाची गरज ना म्हणून सीएमान क्लॅरिफिकेशन दिलें. आतां मेरेन जे आमी जे तुमकां सांगलां ते आयचे घडलेले असेंब्लींतलो सगळे घडामोडी. हाच्या फुडें जे कितें सेशन आसतलें ते तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आणि स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.